टायरन गोपाचे दुकान मोडपाच्या प्रकरणात पुलिशेन वेर्णाचो पंच वांगडी एंथनी ब्रागांजा आड गुन्यांव नोंद केलो। एंथनीन ताच्या जाग्यार वचून ताचे मालमत्तेचे लुकसाण केल्ल्याचे कागाळदारान कागाळीन म्हणलां। कागाळदाराच्या जाग्यार घुसून चिकन शॉप शेड मोडून 5 लाखांचे लुकसाण केल्ल्याचो ताचेर आरोप आसा। ताणें कागाळदाराच्या शेजाऱ्याचे लाकडी मेज आनी कुलपां मेळून 5,000चो म्हाल व्हेलो अशें कागाळींत म्हणलां। पुलीस फुडलो तपास करतात। आमची आंटी चोयताली आंटीन आमचें घर मोडलें तेन्ना आंटी आपल्याल्या पयशान हांवें घर बांदलोलें। घर बांदीत येता देखून तो येवन आंटीची कंप्लेन करतालो। आतां मोड जाता आमकां पयशे जाय, इनकम जाय, आमी सुसेगाद रावपा देखून दिलें। आतां आंटी आमी हें बांद म्हणलें, आंटीन हें म्हज्या नांवान केल्लें, कित्याक आमी हें पाद्री जावपा जाय आनी आमी पयशे म्हाका हांगा तें बंद करपा लायलें म्हूण हें बंद केलां आमी। वास येता हें येता तें म्हाका बंद येता कित्याक म्हणपा जाय आमकां हिसाब ना देखून ते कोण रायट दिलो तो बंद आमगे प्रॉपर्टी म्हणून उडोवपा। ट्रेसपासिंग ऑफ प्रॉपर्टी केलें न्हू तेणें लॉक मोन तेणें कट केलें, वेल्डिंग कट केला, लॉक आहलो चेनिंगान सगळें टेबलान तेंगा ती लॉक कट केली। 5 to 7 lakhs टोटल जाता, बिटवीन 5 to 7 lakhs सगळें। आनी आमी सेप्टीक टँका कनेक्शन टॅप आहलोलें आख्खें सगळें कांयच ना, वेंग्स केलें ना कांय ना, सगळें उडयान हिंगा तिंगा आनी मागीर रातपा कितें जालें आमी पुलीस स्टेशनार हांवें तेदो पासून कोर्ट मोड चलताली।